तुम्ही एक विषय काढलो आणि जे आय एम कमिंग टू द काइंड ऑफ अ कोर इश्यू ऑफ दिस होल कॉन्ट्रोवर्सी. आणि तुम्ही सांगले की सरकार बिरसा मुंडा रॅलीचेर सरकारान कोट्यांनी रुपये मोडले. तुम्ही मुखार वचून सांगतात की आपल्याक कांय ऑब्जेक्शन ना ताजेर, पण त्या रॅलींतल्यान कितें मेळयलें हाचें उत्तर गोंयांतल्या एसटी समाजाक दिवपाक जाय म्हणून. बरोबर. यू गो हेड अँड से की कितें जालें हातूंतल्यान. रॅलीक मोटरसायकली काडल्यो, 8 दीस भोव भयले, ट्रायबल डिपार्टमेंटान कितें दिलें हाजो आज लेखा जोखा दिवपाची गरज आसा म्हणून. अजूनय तेच म्हणटलो. हय, पण मागीर ही रॅली कोणाची कल्पना? म्हाका खबर ना. आय डोंट नो. म्हाका हातून म्हाका चंद वेळाचेर कळ्ळें की म्हागेलें त्या कमिटीचेर नांव सायड जाल्लें आहा. अरे हांव सरकाराचो मंत्री, स्पीकर मागीर. स्पीकर इज नॉट अ डायरेक्ट अ गव्हर्नमेंट. बरोबर न्ही? बरोबर, He is not a direct government. Absolutely, बरोबर absolutely. न्ही? It is a constitutional position which should not have anything to do with the government. ऍक्च्युली त्या सरकारान भितर एक ट्रायबलाचो मंत्री आहा. हम्म. त्या मंत्र्याक तरी एक कल्पना आसपाक जाय. डायरेक्टली म्हाका खंय तरी एक हें येता. हांव म्हजे विचार मांडटा न्ही बाबा एक्झॅक्टली व्हॉट यू वॉन्ट टू गेट दीस फ्रॉम रॅली. आतां हांव तुका सांगता, आज पर्यंत तरी म्हाजे हिशोबान ह्या बिरसा मुंडाक रॅली काडून आमी कितें निष्पन्न केलें? वॉट वी वॉन्ट टू से, वॉट इज द मेसेज वी हॅव गिवन? म्हाका हेजे म्हाका हांव अजूनय मागतलो न्ही रे.